तर आजच्या रेसिपीन आम्ही करूया सिवैया खीर. ईद येवपाचें आहा तर सिवैया खीर करया. आमचे शेजारी हेच भशेन करताले, एकदम अप्रतिम आणि अनोखा स्टायल आसा. हेका म्हणटात चिरोली. हे बरें इम्पॉर्टंट आहा, हे बरें हे जायत आमकां. आनी हे सगळे सामग्री इतले क्वॉन्टिटी इतले घेतला. हे एक नजर पळोवन घेयात. आता बादाम आमी कट करून घेवया. हे भशेन कातरून घेवप, रफ चॉप केल्या बी जाता. आनी काजू एकाचे 2 करप, हे भशेन कट करप. बऱ्या सायडीक. आता पिस्ता बीन हेच भशेन कातरून घेवया आमी. जितले पातळ कापतले तितले बरे. थोडे पातळ थोडे मोठे कापपाचे. तर पहिले आम्ही दूध गरम करूया. हे तोपाचेर मेजरमेंट आसा, तेजेर म्हाका कळटा हांव कितले दूध वापरता. सारखे 1 लिटर दूध हांवें घेतला. आता दूध गरम जावपाक लागतकीच अशें मातशें धुंवर येवपाक लागला. आता घालया केसर. मातशें चमच्यान मातशें गुणाचें पडटा मदीं, नाजाल्यार सकयल दूध लागतलें. दूध लागपा जायना सकयल, मजा येना तितली. सिवैया खीराचे एक सिक्रेट आसा. आमचे शेजारी न्ही अशेंच ह्याच भाशेन ते सीर कुमा करताले ईद येता तेन्ना. आनी टेस्ट ईद येवप म्हटले ते सीर कुमाचे वाट पळोवप आमी. प्रत्येक ईदाक आमी हेच एन्जॉय करप. वेगवेगळे सिस्टमा, वेगवेगळे लोक करतात वेगवेगळ्या पद्दतीन, पण हे एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आहा. तर हांवें तेजे कडेन शिकला. हे हांवें हॉटेल मॅनेजमेंट हॉटेलान शिकोंक ना, हे आमचे शेजाऱ्या कडेन हांवें शिकला. एकदम परफेक्ट आनी बेस्ट रेसिपी आसा. तर हे आमी करूया. घी 2 टेबलस्पून आसा. आणि वर्मेसेली, पातळ वर्मेसेली, एका मोडून घेवप हे भशेन. आता तोप तापलेले आहा. 2 टेबलस्पून घी घालता, तूप, आणि आता काजू घालता. पिस्ताच्यो मातशें तळसून घेवया. चडू न्हू, मातशें. आता चिरोली घालया. काजू, किशमिश तुमकां जाय तितले तुमी घालात. हां, इतलेच घालपाचे तितलेच घालपाचे म्हणून ना. आता रेझिन्स घालया. ताका सुलताना म्हणटा. हे वायट ट्रान्सपरंट आसा पळय ताका सुलताना म्हणटा. तुमचे कडेन आहा ते घालपाक शकता तुमी. आता घालया वर्मिसेली. 2 टायपाचे वर्मिसेली आसता. एक मातशें दाट आसता, एक मातशें पातळ आसता. ते सिवैया करपाक आमकां हे भशेन जाय पडटा, खबर आसतलेच तुमकां. आता हेजे की इन्ग्रेडियंट पळयात. एक धाकटे तुकडे तिकेचे आणि एक धाकटे तुकडे जायफळ, 6 ते 8 वेलच्यो. हाचे साल काढून घेवप आणि हेजे बियो आमी वापरतले. हे सगळे घालाय कुटणीन. आणि एक 4 ते 5 मिरी घालपाचे. हे हेजे की इन्ग्रेडियंट. एका बरें पातळ पावडर करून घेवप हे भशेन. आणि आता ते पावडर हेतून घालया आमी. बरोबर मळ येतलो तुमकां. आणि एक आता दूध घालया. उनमुनीत दूध घालपाचें. आता मिक्स करून घेवया. आता हे टायमार गॅस मातशें बारीक करा. एक पटी मातशें गरम जावपाक लागले न्ही तर मातशें गॅस मातशें बारीक करा. तर सकयल लागपा ना. आता साखर घालया. आता हे टायम आसा जे कोणाक तुमकां साखर खावपाचें ना न्ही, तुमी हे सेपरेट काडून
बॉयल करपाक शकता आनी मागीर स्वीटनर घालून एन्जॉय करपाक शकता. हे पळया 10 मिनटां जाल्ले आसा आनी आमचे खीर जाले तयार. आता टेस्ट करून पोया. सुपर. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओ